देव बरी सांज दिमून मागता मोगाच्या बाबानो बहिणीनो बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो कालच्या दिसा फादर रुडीन हांगासर निर्देश दिल्ले थोडे मिसाच्या सुरवेर तावन खंय मुसोर उडासागी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे काढता मुसोर सारखे मो आज फादर रुडीना देखून आज मात्र हांव इल्लेशें सांगता आता कुर्साची गुर्त काढल्या उपरांत याजकान उल्हास दिवचे ग्रीट करचे आणि ताच्या उपरांत प्राजिताची रीत आणि महिमान देवाक हांगा मुसोर आज थोडी समजून घेवंक प्रयत्न करया. याजक बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी म्हणटा आणि ताच्या उपरांत आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोवे आसूं म्हूण म्हणटा. वैमू हाका म्हणतात ग्रीटिंग या उल्हास. आता खंय तावन हे येता ही उतरां बेस्टन्स येनांत बगारी ही उल्हासाची उतरां संपावलो हर एक पटी आपले पत्र बरयत आसतना आमी वाचता नव्या सोल्यांत थंयसर भावार्थी लोकांक पत्र बरयत आसतना ह्याच उतरांनी उल्हास येता ह्या ग्रीट करता. अपुरबाईची उतरां ही आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट. आता हांव पातकी म्हणटाना म्हाका हांव पातकी म्हणटा हांव मीस भेटयत आसतना पयले म्हणटा गुड मॉर्निंग म्हणटा वय मू कशी आहात तुमी म्हणटा ते बापाचे पुताचे कडच्या पयले. पूण ही उल्हासाची उतरां फादर रुडी डॉक्टरेट केला लिटरचीन तो म्हणटा ताका सरी उतरां दुसरी नांत ताच्या की बरी उतरां आमी लोकांक घेवन ग्रीट करूंक जायना कित्याक सुमयन जेजू क्रिस्ताची कृपा सर्गींत देवान आयिल्ली कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवेट तुमचेय सवय आसूं म्हूण आमी उल्हासूंचे तर एक देवा सांगता हाका जाप कशी जाय जाय. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग म्हणटाना इल्ले स्माईल दिवन तुमी गुड इवनिंग म्हणटात पाद्रेप म्हणून वैमू तशेंच पाद्रेप थंय ग्रीट करता उल्हास येता तुमकां आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवय आसूं. बेजार आयन जडा येन तुमची सवय आसूं म्हणचे न्ही त्या एक देवाची कृपा मोग आनी एकवट म्हजेय सवय आसूंक जाय. कोण भेटयता तांची सवय आसूंक जाय देखून आज म्हणी उडास दवरा आसताव न्हू ग्रीट करता आसतना उल्हास करता आसतना वर्तो ग्रीट हे जावन आसा त्या देखून तुमची जाप तशेंच आसूंक जाय. परत एक पटी आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवय आसूं. व्हडल्यान बऱ्या भशेन म्हणूंक जाय ती उर्बा तो संतोष आमचे थंय आसूंक जाय विथ लव अँड स्ट्रेंथ जायत मो. येस दुसऱ्यान प्राजिताची रीत याजक म्हणटा ह्या एवकारिस्ताच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटेली जावच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया म्हणजे आमची काळजां मनां नितळ करया. बाबा भयणीनो समजून घेवंक जाय. आतां धाकटे भुरगे घरा येता आसतना इस्कोलांत सांजेर खावंक कितें येता आसतना पयलें कितें म्हणटा मम्मी डायरेक्ट वचून का म्हणटा गी आनी खावच्या पयलें या जेवच्या पयलें बेजिनाशीन वस आनी हात धू म्हणटा आमी म्हणटा गी ना या डायरेक्ट हांव भूक लागले आसता डायरेक्ट का म्हणटा गी ना हात धू म्हणटा. त्याच भाशेन मिसाची सुरवात करता आसतना आमी सांगूंक जाय आमची काळजां मनां आमी नितळ करूंक जाय कित्याक फावो ते रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावचे खातीर ते मिसाचे बलिदान पवित्र जावचे खातीर देखून बाबा भयणीनो कुमसार न्हय तो पूण त्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आमकांच फावो करच्या खातीर सोमयाडे आमी काकुळट मागची. त्या देखून कालथ्या काळजान ह्या मिसाक सुरवात मागता आसतना आमी पातकांची दूख धरूंक जाय. आनी याजक जर तर हात वयर कर अशें बॉक्सांनी दिता तें सारखें न्हय ताच्या बदलाक याजकी पातकी त्याने देखून ताणें हात जोडूंक आसा आनी सगळीं सांगात ताकाय देवान फावो करूंक आसा हे मिसाचे बलिदान बऱ्या रितीन तांणी वांटेली जावच्या खातीर. त्या देखून याजक आशिर्वाद दिता आनी आमी बॉक्सांनी इसारता. ताच्या उपरांत सोम्यां काकुतकराक वेता वयमू. सोम्यां काकुतकर म्हणच्या पयलें हांव पातकींत एक उतार आसा कितें तें होमोजोपरात होमोजोपरात होमोजो बो वडापरात. आमी कितें करता
हो म्हजो अपराध म्हणटाना कितें करता हांव पण ऑपॉर्च्युनिटी म्हणया हो म्हजो अपराध लिटर्जिस्ट म्हणटात आमी 3 पटी करचे न्हय 18 करीचे पूण पोरण्या सोरल्यान हरदेम बडोवन बक्षांनी मागताले देवा लागीं हरदेम बडोवन त्या देखून कोणाचीच लज नासतना हांव पातकी सोम्या म्हाका फावो कर सोम्या म्हणून मागचे खातीर आमी हरदेम बडयचे लो ऑपॉर्च्युनिटी काळजाचें ऑपरेशन जाल्यार मात्र ना जाल्यार हरदेम बडोवन आमी एक पटी बडयल्यार पुरो म्हणटा फादर रुडी एक पटी बडयल्यार पुरो देखून प्रॅक्टीस करी आंगी हांव पातकी म्हणे आंगी हांव पातकी एकच पटी जायत मो 3 पटी अशें अशें करनाकात आनी सगळ्यांक दाखोवचे खातीर ओन्न बडोवन दाखयनाकात 80 अर्दें बडोवन मागीर हो म्हजो अपराध 3 पटी म्हळ्यार पुरो हें अभ्यास आमी करूंक जाय ताच्या उपरांत सोम्या काकुळत कर म्हणटा सोम्या काकुळत कर कितले पटी म्हणटा 3 पटी हे 3 पटी लदीन आमी म्हणटा ताच्या उपरांत दुसरो भाग आसा देवाची शेळये हे लदीन ससू भाग हो हांगासर सोम्या काकुळत कर म्हणटा आसतना उगडासान दवरूंक जाय आमकां देवा लागच्या ऑलरेडी बॉक्सान मेळ्ळां ताच्या उपरांत महिमा म्हणटा गायन संगत आमी व्हडल्यान सांगूंक आसा त्या वेळार तेर्स म्हणटाना आमी अशें करता वैमू सोम्या काकुळत कर तें म्हण नजो तें कर नजो ताच्या बदलाक हात जोडून सोम्या काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर मागीर परतुनी सोम्या काकुळत कर अकरेचे महिमा देवाक उंचसर्गी म्हणटा आसतना थंयसर एकडे आमी तुका नमस्कार करता म्हणूंक आसा वैमू गायन करतना आमी तुका नमस्कार वैमू तशें म्हणटा आसतना आमी कितें करता या कितें करूंक जाय तकली बागोवंक ना हें सूख तें तकली बागोवंक ना ताच्या बदलाक निट्ट उबें रावा तकली बागोवंक ना जायत मू हे इतले विशय सारके तरेन समज मतीन दवरचे हाचे विशयान चड विवरण फादर रुडीस दितलो तुमकां कित्याक लिटर्जींत डॉक्टरेट केल्या ताणें आनी ताका सारकें कळीत आसा जायत मू आनी फाल्यां तावन हाचे विशयान बरी तयारायत फादर रुडी करतले आतां सुमेस्त आमी ह्या मिसाच्या बलिदानाक सुरवात मागता आसतना उबी रावया प्रवेश गीत गावया तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा तुझ्या वाटो घेऊन ससान जिवीत सोडून मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर जमल्या बापा आमच्या
बापाचे आणि पुताचे आणि ख्रिस्ताची कृपा आणि देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. बाळक जेजू थंय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी सर्व ह्या सांजेच्या वेळार बाळक जेजूक मान करूंक हांगासर जमल्या. आनी आज जेजू बाळकाच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. आनी ह्या दुसऱ्या दिसा आमी नियाळचो संदेश जावन आसा, वसा प्रजांचे शिस्त करा. आमी जाणाव जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो देवाचे राज स्थापीत करूंक. आनी हे जावन आसलें जेजू क्रिस्ताचें मिसांव. आनी हे मिसांव ताणें ताच्या आपोस्तलांक दिलें. जेजूच्या मरणा उपरांत, ताच्या जिवंतपणा उपरांत ताच्या शिसांनी हे मिसांव मुखारसून व्हेलें. आनी आज हो जेजू आशेता की आमी हे ताचें मिसांव आमी आमच्या जिवनांत मुखारसून व्हरूंक जाय. तर जेजूचें मिसांव आमच्या जिवनांत मुखारसून व्हरूंक जाय अशी कृपा तेच आमच्या मेस्त्रीतावन आमी मागोवन घेवया. तशेंच मोगाचें आज आमी मिसांवा पासून मागता. सर आमच्या मिशनरी भाऊ भयणी पासून आमी मागता. जायती आमची धार्मीक भाऊ भयणी पयशिल्ल्या गांवांनी वचून पयशिल्ल्या मिसांव टाण्यांत जायत्या त्या कश्टांनी जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून जेजूचे मिसांव ती मुखारसून व्हरून आसात. जेजूची बरी खबर ती परगटून आसात. तर ह्या सर्व आमच्या मिशनरी भाऊ भयणी पासून आमी आज प्रत्येक रितीन मागया. मोगाचें जायते फावटी आमी आमचे मिसांव बऱ्या रितीन करूंक ना. आमच्या मिसांवांत आमी सुकल्या. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आमच्या सालत्या जिवितांत परगटूंक आमी सुकल्या. ह्या आमच्या उणेपणा पासून त्या सोम्यतावन आमी बक्षणे मागया. आमी सर्व सांगाता मागया. हांव पातकी सर पकयदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच हांव कुवार मरये. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचें सरवण केलें हें देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळतलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. तुमचें नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतेले आनी सर्वेस्पराची महिमा
तुमच्या फाटल्यान येतेली. तेन्ना तुमी उलो मारतेल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतेल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपारांच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे बैंत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातेल्यात, केदींच सुकून वसना तसले जरी सारकी. देवाचें उतार हें. देवासो पविस मुनिसालो आमचे थंय वस्ती करूंक जियेलो. देवाचो पवित्र मुनिसालो आमचे थंय वस्ती करूंक जियेलो. नावाडी सियोना तुझ्या देवा हरसून सगळी वाकणा सर्वेस्परा. उंची गो तांकां दिव दादोस करता. भुरग्यांक तुझ्या बेसांव दिव नंदन करता. देवाचो पवित्र मुनिसालो आमचे थंय वस्ती करूंक जियेलो. संसाराक तो आपलो संदेश धाडटा. ताचे उतार बोतुरता प्रसार जाता. आपलो सोप जाकोबा कळीत करता. इस्रायेलाक आपलेने प्रगट करता. देवाचो पवित्र मुनिसालो आमचे थंय वस्ती करूंक जियेलो. देवाचो पवित्र मुनिसालो आमचे थंय वस्ती करूंक जियेलो. समय से बिरावे
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोया. तेणे 11 शिसे गलिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळूंक सांगलेल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोबळपर्यान वचोंक नातल्लो. जेजू लागीं येवन ताचे लागीं उलोवन जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सुमेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उडास दवरा. दैवाचे उतर हे. मागणी तुका क्रिस्ता. बाळोक जेजू थंय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, आमी सर्व सोदनेर आसा. आमी सर्व संतोष सोदता, समाधान सोदता. आनी जायती आमची भाऊ भयणी हो संतोष हें समाधान संवसारी संगतीन सोदतात, संवसारी वस्तून सोदतात. आमी जाणा पवित्र सभेचो नवार्दीक सांत सा ऑगस्टीन तो स्वताच्या सोदनेर आसलो. आनी ह्या स्वताच्या सोदनेर तो आसतना ताणें जायत्यो चुकी केल्यो. आनी अखेरेक ताका सोमी मेळ्ळो. आनी जेन्ना सोमी ताका मेळ्ळो, हें सत ताका मेळ्ळें, तो उद्गारता आनी म्हणटा, सोम्या तुवें आमकां तुजेच पासत रचल्याय आनी आमचे काळीज तुजे थंय विशय घेता म्हणसर विशय घेना ताका सुशेग ना. सोम्या तुवें आमकां तुजेच पासत रचल्याय आनी आमचे काळीज तुजे थंय विशय घेता म्हणसर आमकां सुशेग ना, आमकां विशय ना. आनी हें सत मोगाचें न्हू, आमी सर्व जाणा देखूनच हांगासर इतल्या व्हड संख्यान हो संतोष हो समाधान आमचे कण घेवंक हांगासर जेजू बाळकाच्या पांयां तळा आमी हांगासर जमल्या. हो संतोष हें समाधान आमचे कण घेतल्यार पावना मोगाचें न्हू. हो संतोष हें समाधान आमी हेरांतय वांटून घेवंक आसा. आनी हें जावन आसा आमचें मिसांव. आनी ह्या मिसांवा पासून मागोवंक आमी हांगासर जमल्या. आनी आज ह्या जेजू बाळकाच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमी नियाळचो विशय जावन आसा वसा प्रजाचे शीस करा. आनी ह्या आयच्या वांजेलांतय आमी आयकलें जेजूचे ते शीस 11 जण शीस जेजू गलिलियांत वचून त्या दोंगरार मेळटात. आनी जेजूक तांणी नमस्कार केल्या उपरांत, जेजूक तांणी आराधन केल्या उपरांत जेजू तांकां म्हणटा, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सुमेस्त प्रजांचे शीस करा. देखून वसा आनी सुमेस्त प्रजांचे शीस करा. वस्तू जेजू धर्मदाचे कृत्य पुस्तकांत अध्याय 1 ओळ 7 अशें म्हणटा, तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटले. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटले. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात.
फुलाक मिशनरीची पात्रोणसांत म्हूण ओलायता. सा फ्रांसीस सावेरा सांगता मिशनरीची पात्रोणसांत म्हूण आपयता. एक भितरली माद्र मिशनरीची पात्रोणसांत जाल्या. फ्रांसीस सावेरा आमी जाणाव जायत्या गांवांत आमच्या भारताक आनी दुसऱ्या गांवांक वचून ताणें जेजूची बरी खबर परगट केल्या. पूण ह्या सांतीन कितें केलां? ती फकत तेज्या कोवेंतांत भितर रावून तिणें मागणें मात्र केलां. आनी ती सांतीन म्हणटा मागणें जावन आसा म्हजें मिसांव. प्रेयर इज माय मिशन. आनी तिच्या सगळ्या जिवितांत मोगाच्यान तिणें हेरां पासून मागणें केलें. तिच्या बुकांत द स्टोरी ऑफ माय सोल ती एका कुणीगारा विशयांत आमकां सांगता. एक कुणीगार आसलो, जायते कुणयो ताणें केल्ल्यो आनी तो जैलांत आसलो. आनी ह्या कुणीगारा विशयांत सांत तेरेजाक कळटा. आनी सांत तेरेज ह्या कुणीगाराच्या कन्वर्टपणा पासत ती मागता. ताणें देवा ते पाटी येवचें म्हणल्या खातीर ती मागता. पूण हो कुणीगार बरो जायना, तो देवाक आपणायना. आनी ह्या कुणीगाराक फाशी जाल्ली आनी अकरेक तो फाशेच्या खंब्याक तशें पावले उपरांत आनी कितें ताका फाशी जाता म्हणटानाच थंयसर एक याजक उबो आसलो आनी ह्या जगाच्या हातांत एक क्रुसिफिक्स आसली खंय. हो कुणीगार ताच्या फाशेच्या पयलें ह्या जगा जशें वता ह्या जगाच्या हातांत आसलेल्या त्या क्रुसिफिक्साक 3 पोटी उमो दिता. 3 पोटी उमो दिता. आनी मोगाच्यान हें साध्य जालें ल्हान फुलाच्या मागण्या वरवीं. कित्याक ल्हान फूल म्हणाली मागणें जावन आसा म्हजें मिसांव. आनी हें जावन आसा मोगाच्यान आमचें मिसांव. मागणें जावन आसा आमचें मिसांव. पूण मागणें जावन आसा आमचें मिसांव म्हणच्या पयलें मोगाच्यान आमी पयलें जेजूचें शिश्य जावंक जाय. जेजूच्या वावरडी आमी जावंक जाय. जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 1 ओळ 35 थंयसर आमी पळयता जुआंव बाप्तिस्त आपल्या दोगा शिश्यां सांगता थंयसर उबो आसा. आनी तेणें जेजू पाशार जाता. जेजू पाशार जातना जुआंव बाप्तिस्त म्हणटा आनी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. ही जावन आसा देवाची शेळी. आनी हे दोगी शिश्य कितें करतात? जुआंव बाप्तिस्ताक सोडटात आनी जेजूच्या फाटल्यान वतात. जेजू घोवन विचारता तुमी कोणाक सोदतात? ते शिश्य म्हणटात सोम्या तूं खंय रावताय? जेजू म्हणटा येया आनी पळया. आनी थंयसर जुआंव मुखारसून बरयता आनी म्हणटा ते शिश्य त्या दिसा जेजू सांगाता रावले. ताणें जेजूक अनुभव केलो आनी उपरांत दुसऱ्या दिसा आमी पळयता तांचे मदलो एकलो जावन आसलो आंद्रे. तो आपल्या भावाक सिमांक सोदून वता आनी म्हणटा आमकां मेस्सिया मेळ्ळो. आमकां मेस्सिया मेळ्ळो. आमचो सोडवणदार आमकां मेळ्ळो. वय आंद्रे जेजू सांगाता रावलो. जेजूक ताणें अनुभव केलो आनी ह्या अनुभवा मुखार ताका कळ्ळें हो जावन आसा आमचो मेस्सिया, हो जावन आसा आमचो सोडवणदार. आनी उपरांत तो गेलो जेजूचें मिसांव मुखारसून व्हरून. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें ते 11 जण शिश्य जेजूक वचून मेळटात. जेजूक वचून भेटतात. ते जेजूक नमस्कार करतात, ताका आराधन करतात आनी उपरांत जेजू तांकां धाडटा. पयलें ते शिश्य जेजूक भेटतात, जेजूक नमस्कार करतात, जेजूक ते आराधन करतात. तर मोगाच्यान पयलें आमी जेजूचें शिश्य जावचें गरजेचें. आमी जेजू सांगता रावचें गरजेचें. आमी सोम्याक भेटचें गरजेचें. आमी सोम्याक नमस्कार करचें गरजेचें, ताका आराधन करचें गरजेचें. आनी उपरांत सुरू जाता आमचें मिसांव. हेरां पासत मागचें, हेरां पासत मागचें, पवित्र सभे पासत मागचें, संवसारा पासत मागचें. आनी कंडे जावन हें तुमी करते आसात. तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार तुमी मागतात न्ही. जायत्या कुटुंबांनी तुमी जावंक पुरो हर एक इरादो घेवन एक आमच्या बापा, एक नमन बरी, एक आनंद बापा तुमी मागतात. आनी जायत्या कुटुंबांनी आमी पळोवंक गेल्यार तेच वेळार हर एक कणा वेळार एक इरादो एका कणा पासत एक कण तेच एका इराद्या पासत जायती आमच्या कुटुंबाची पेटयतात. कंडी जावन हें सारकें हें आमी करूंक जाय आनी मुखारी तुमी करूंक जाय. कित्याक हें जावन आसा मोगाच्यान आमचें मिसांव. तर पयलें मिसांव मागणें, मागणें जावन आसा आमचें मिसांव. दुसरें मिसांव मोगाच्यान आमचें वा तुमचें लायिकाचें प्रत्येक जावन हेंच वातिकन दस्तावेज परत्यान मुखारसून बरयता. एक पवित्र जिणी जियोवच्या मुखांतर ते जेजूचें मिसांव तांच्या जिवितांत जियेतात. एक पवित्र जिणी जियोवच्या मुखांतर, एक भाग्यवान जिणी जियोवच्या मुखांतर, सोम्याक मानता तसली एक जिणी जियोवच्या मुखांतर. देखूनच मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 ओळ 14 जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडजळूं. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयो आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयो
आनी सर्गींच्या देवाक महिमा दिवं. वस्तू जेजू जुवांच्या वांजेलान म्हणटा अध्याय 8 वळ 12 हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. मातेवाच्या वांजेलान तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जुवांच्या वांजेलान हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. तर जेजू जावन आसा आमचो सूर्य आनी ह्या सुर्यातान आमी उजवाड जोडून घेवंक जाय. आनी हें केदाळ साध्य आमच्या मागण्याच्या जिविता मुखांतर. जेन्ना आमी सोम्या सांगाता रावता ताका आमी भेटता, ताका आमी नमस्कार करता, ओ उजवाड आमचो कन्न घेता आनी ओ उजवाड आमी हेरांक दिवंक जाय आमच्या जिवितांत, आमच्या करण्या मुखांतर, आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर. आनी हेच मोगाच्यान आमी आमच्या आईच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें थंयसर देव इसाया प्रवाद्या मुखांतर म्हणटा बुकिल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो. जेन्ना तुमी बऱ्यो करण्यो करतात, जेन्ना तुमी हेरांक आदारसून सुदारसून व्हरतात, तेन्ना तुमचो उजवाड परजळटलो. आनी तेन्ना मोगाच्यान तुमचीं भुरगीं तुमकां पळयतलीं आनी म्हणटालीं आमचे आवय बाबाय जावन आसात आमकां आदर्श, तुमी जावन आसात तांकां मेलफांत आनी तुमी जावंक पावतल्यात मोगाच्यान तुमच्या भुरग्यांक एक साक्ष, जिवंत साक्ष, लिव्हिंग विटनेसीस. तुमी जायतीं हांगासर काजरी आसात. तुमी तुमच्या काजराच्या दिसा बासतल्या. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत तुमी एकामेका विश्वासी रावतल्यात म्हूण तुमी बासतल्या. आनी जेन्ना तुमी ही भास तुमच्या जिवितांत जियेतात, ते विश्वासीपण, तो मोग, ते बोगसाणें तुमच्या जिवितांत जियेतात, परत मोगाच्यान तुमच्या कुटुंबांत तुमची भुरगीं तुमकां पळयतात. आनी तुमी जावंक पावतात एक मिसांव तुमच्या भुरग्यांक, तुमी जावंक पावतात जिवंत साक्ष तुमच्या भुरग्यांक, एन इन्स्पिरेशन टू युअर चिल्ड्रन. तर मोगाच्यान हें जावन आसा तुमचें मिसांव. आनी जेन्ना ह्या परी तुमी जियेतात, एक बागेवन कुटाव तुमी रोसूंक शकतात, एक पवित्र कुटाव तुमी रोसूंक शकतात आनी शेजारचो लोकूय तुमकां पळोवन म्हणटलो अळे हांगासर आसा एक बागेवन कुटाव, हांगासर आसात खरीं क्रिस्तांवां. तर मोगाच्यान हें दस्तावेज म्हणटा पवित्र जिणी जिवोवचें, बागेवन जिणी जिवोवचें जावन आसा आमचें आनी एक मिसांव. तिसरें मिसांव मोगाच्यान इगर्ज मातेच्या गरजांक पावचें. इगर्ज मातेच्या गरजांक पावचें ह्या विशयान तुमकां सांगचें गी नाका गे, सांगचें गी नाका गे म्हण चिंतून आसलो. उपरांत चिंतलें ना सांगया. आमी वांजेलांत पळयता तो ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी येता आनी म्हणटा सोम्या सस्तीक जिवी जोडीचें तर आमी कितें करीचें. उपरांत मुखारसून तांचे मदें थोडें संभाशण जाता आनी उपरांत अखेरेक जेजू ताका म्हणटा वोस तुजे लागीं आसलें सगळें वीक, मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी, उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. म्हाका दिसता जेजून ताच्या आपोस्तलांक हें शिकवण दिल्ली. आनी आमी पळयता पेद्रू, आंद्रे, जुआंव, जाकोब हे सर मासलिपाकचे जावन आसले. ते सगळे सोडटात, तांची दोण, तांचे नेट्ट सगळे सोडटात आनी जेजूच्या फाटल्यान येतात. मातेव एक सुकागार जावन आसलो. मातेव ताच्या सुकागाट्यान सोडटा, ताजो दुडू सक्कट सोडटा आनी जेजूच्या फाटल्यान येता. आतां दिसपट तो ग्रास जोडूंक कितें करचें? पयशे नात, जेवचें कशें? आनी तेन्ना येतात हेरां तांच्या आदाराक, तांच्या गरजांक, तांच्या गरजो सुदारसूंक. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 8 वळ 1 आमी वाचता जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करीत शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पैणकन गेलो. 7 देवसरांत हांव सुटका जोडलेली मागदेलाची मोरी, कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाराची बायल जुवान, सुजान्ना आनी हेर 8 जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितालीं. ही तांच्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी तांच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितालीं. ह्या लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 8 थंयसर आमी पळयता जेजू आनी ताचे शिस जेरुसलेमाक पैणकन वेते आसात. आनी जेरुसलेमाक पैणकन येताना तांकां भूक लागली म्हण दिसता. जेजू आनी ताचे शिस मार्ता आनी मरियेच्या घरा वेतात. आनी मार्ता कितें करता? शीद कुजनाक वता आनी जेजूक आनी ताच्या शिसांक रांदूंक सुरू करता. उपरांत ती मरिये विशयान कंप्लेन करता वय, पूण पयलें ती कितें करता? तांकां रांदूंक सुरू करता. कित्याक ती जाणा तांकां भूक लागल्या. आनी अशें ह्या हेरांनी जेजूक आनी ताच्या शिसांक आदारसिलें, सुदारसिलें. आनी हें जावन आसा तुमचें मिसांव इगर्ज मातेच्या गरजांक पावचें. तुमी आसात देखून आमी याजक धार्मीक भाव भयणी आसाव. आमचें मिसांव आमी मुखारसून व्हरूंक साध्य जाता. मोगाच्यान हांव
गोंयांत आसलो 1-2 वर्सां. थंयसर हांव ब्रदर्सांक इन्चार्ज जावन आसलो. आनी थंयसर आसतना दनपारां म्हजी एक पाठ सवय आसली, इल्ली न्हीद काडची. आयतारा दीस त्या एक आयतारा दीस सकाळीं याजक आमी म्हाका दिसता दनपारां न्हिदोंक गेले. जेवण जाल्या उपरांत इल्लें रिक्रिएशन जाल्या उपरांत आमी न्हिदोंक गेले. आनी आमचे ब्रदर्स इल्लेशें म्युजीक प्रॅक्टीस आनी कितें करनासले. कांय 2-2.5 वरार पार्लरान कांबीण वाजली. आमकां कोणायकी आयकूंक ना. तांचे मदलो कोण एकलो ब्रदर पार्लराक गेलो कोण म्हूण पळोवंक. आनी उपरांत ताका सुपिरियराच्या बागेल बडोवंक ताका धैर्य मेळना जावंक पुरो सीदा म्हज्या बागला सरशी आयलो आनी म्हज्या बागेल ताणें बडयलें. आनी म्हणालो फादर एक दुबळी स्त्री आयल्या, 2 भुरग्यांक हाडूंक आयल्या. हांवें म्हळें ह्या दनपाराच्या वेळार ती ह्या स्त्रीयेन हेजें आसलें म्हळें. म्हजें तोंड धुलें आनी गेलो सकयल. म्हाका जेन्ना वेताना एक दुबळी स्त्री तिच्या वस्तुरांत तसं कळटालें पोरणे वस्तू न्हेसून ती आयिल्ली. उपरांत आमी पळयलें तिच्या हांडयेर एक धाकटें बालशें आसलें आनी उपरांत उजव्याक एक कांय 3-4 वर्साचें एक भुरगें आसलें. पूण तेच्या उजव्या हातान मोगाच्यान एक पोतें आसलें आनी तिचें हातान घेवन हांवें पळयतना बारीक एक जडायाचें पोतें म्हणल्यार बरें दिसतालें. आनी हें पोतें ह्या स्त्रीयेन हांव थंयसर गेल्लेंच म्हज्या हातान दिलें आनी म्हळें फादर हें तुमकां तुमच्या ब्रदर्सांक. तो इल्लोसो तांदूळ हांवें हाडला. मोगाच्यान ती स्त्री दुबळी जावन आसली. तांकांच कोणेंय दिवचें जाल्लें कोण ना, पूण तांकां आसल्यांतलें इल्लें त्याग करून सॅक्रिफायस करून ती म्हणाली फादर हें तुमच्या ब्रदर्सांक. म्हाका एक पोवटी शेणा उदकान बुडयलें बरें जालें. म्हाका म्हजीच लज दिसली. हांवें म्हळें श्री बाये तुका देव बरें करूं म्हळें आनी सीदा तें पोतें काडून चलतच रावलो. कित्याक म्हाका मुखार कितें म्हणचें म्हणलें कळोना. म्हाका म्हजीच लज दिसली कित्याक हांवें चिंतलें एक मागतली आयल्या म्हणून, पूण तिच्या मुखार हांवूच जालो एक मागतलो. तर मोगाच्यान खंडी जावन तुमी उदार मनशां उदारपणान तुमी हांव मुखारसून व्हरूंक साध्य जाता. तर मोगाच्यान पयलें मागणें जावन आसा आमचें मिसांव, हेरां पासून मागचें जावन आसा आमचें मिसांव, आनी उपरांत एक पवित्र जिणी जिवोवचें जावन आसा आमचें मिसांव, आनी तिसरें इगर्ज मातेच्या गरजांक पावचें जावन आसा तुमचें मिसांव. तर मोगाच्यान जेजूचो आदेश वसा प्रसाचे शिस्त करा वो आमच्या जिवितान बऱ्या रितीन जिवंक ही आमची मिसांवां बऱ्या रितीन आमी जिवंक जाय अशें करपा तेच आमच्या मेस्त्रीतावन मागून घेवया. आमेन. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव उपाक
मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेट्या पवित्राच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेयो. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वदय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक सोबतान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सैबान फुंक्याक जोडलो अविनाशी मान. एकवटो कितलो अजापासो. सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट भरून सोसूंक वेशा आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पोचता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी येसुरणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी सगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळी मुखामोळ फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मर्ये देवाचे माय सांगाती सांज तुजो सोपती भगवन दम दिता आनी सरकाळेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गो आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासनार. सुम्याचे केले मागणे आमी सगळी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचो सरोंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशनांत रेखल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सोम्याक भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां.
हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Genie painar uswar fango sarki varta kaitai. Genie painar uswar fango sarki varta kaitai. Jesus palya dulo seya Maria Golia, e tu calza mucha, swagatuka, Jesus.
प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिनवासूचे यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेले तुजे सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवे. आमेन. दयकन बसात. आज नोवेनाचो दुसरो दीस आमी नियाळलो विशय जावन आसा वसा प्रजांचे शिस्करा आनी मागचो इरादो जावन आसलो सर्व मिसावां खातीर. आयचे हे दाबाजेक मीस भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात मानादेक बाप रिचर्ड सल्डाना. प्रस्तुत माडांत्यारांत आमच्या ब्रदर्सांचे फॉर्मेटर तरबेतीदार ते जावन आसात आनी आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या बाप रिचर्ड तुमकां जेजू बाळकाचे वेसणार आशिर्वाद मागता आनी तशेंच तुमच्या मुखल्या याजकी जिवितांत आनी मिसावांत सर बरें मागता. देव बरें करूं फादर रिचर्ड. आयचे ह्या मिसाक 6 भेटवणी केल्ले याजक जावन आसात बाप मायकल, बाप ग्रेगरी, बाप डॉन्टोनी, बाप बाबूश, बाप जोसेफ डिसोसा, बाप लॅन्सी आनी बाप जिग्नेश सोलांकी. फाल्यां भुरग्यां खातीर नमियारलो दीस. आमी भुरग्यां खातीर मागतल्या त्या देखून सर वडील लागीं कल्ती विनंती. फाल्यां सांजेच्या मिसाक येता आसतना तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन येवचें आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर सर भुरग्यां खातीर आमी विशेष मागणी करतल्या. त्या देखून सर आवय बापाय लागीं परत एक कल्ती विनंती. फाल्यां सांजेर 6 वरांच्या मिसाक येता आसतना तुमी तुमच्या भुरग्यांक आपोवन हाडचें. आयचे आज ह्या मिसाक आमकां मधुर ताळ्यान आमच्या मदें आसा कोयर तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवंक भोव अप्रूप रितीन बऱ्या रितीन आमकां सहकार दिला. गार्डियन एंजल्स चर्च आंजलोर फिर्गसच्या सर्व कोयर मेंबर्सांक जेजू बाळकाचे आशिर्वाद मागता. भोव बऱ्या रितीन मधुर ताळ्यान आयचे कोयर तुमी गायलां तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां भोव बरें जालें. तुमकां सर्वांक आमी बरें मागता. सर्व कोयर पंगडाच्या सांद्यांक बाळो जेजू तुमकां आशिर्वाद करूं. देव बरें करूं. जर तर कोणा भुरग्यांक आल्तार सेवक जावन मिसाच्या वेळार कुमोक दिवंक जाय तर तुमी आमच्या ब्रदर्सांक मेळचें आनी ते तुमकां नमियारले दीस दितले. तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता आनी बाळूक जेजूची आशिर्वादां. सर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इस जावन जियेलो. सर्तनाच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्यारां शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सर मागणी आमची तेसावां बाळका जेजूच्या पांयां आमी दवरया. आज प्रत्येक रितीन आमी मिसांव पासत मागया. आमच्या धार्मीक भाव भयणी पासत सर याजका पासत प्रत्येक जावन आमचेच पासत सर लायकां पासत आमी आमच्या चलत्या जिवितांत जेजूचो तो आदेश आमी पाळूंक तसो बाळूक जेजू आमकां आदार दिवं दी. आमकां कृपा दिवं दी.
आमी प्रत्येक एका आसा ताच्या बऱ्या भलायकी पासून आमी मागया. सर आमच्या कुटुंबांतल्यान पासून आमी मागया. थोड्यांची भलायकी बरी ना, पिडेस्त आसात. ह्या पिडेस्ताची चाकरेकाच्या सर भाऊ भयणी पासून ती आमी मागया. जायती आमची कुटुंबाची तरणाटी तांचो दिसपडटो ग्रास जोडूंक काम सोदते आसात, तांचे पासून ती आमी मागया. आमी सोमेज सांगता मागया. हे भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी चड पदवी अजा पितरान उगडा पेगिल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कोल्लो आसता. तुका पातीनेन उलो मारतल्या सक्तांक दाय नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींशा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे आतां आनी आमच्या मनाच्या काळीन आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, बरे कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजू. आतां आनी आमच्या मनाच्या काळीन आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरे कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजू. मरिये देवाची माये पापियां खातीर नाती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या काळीन आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमच्या मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. हे अजबाच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोलशीत इश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे बिनबोतीन बरयल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोगांनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांक ताका आमी अर्गां दिवया. जायती आमची ते सावां घेवन हांगासर आमी आयिल्ल्या बाळो जेजून अजा पेतरान आमकां बरें केलां, आमी मागल्लें आमकां दिलां. ह्या सर्व पासून ताका आमी अर्गां दिवया आनी म्हणया, हे भोव उदार बाळोक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केले देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे कागोळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रस्तन आनी सांबाळना. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजबाच्या इमाजी मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पळयता तुमी सगळें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. निमाणें गीत जातस तुमी बसलेली बसका हांगासर चारुकाच्या पोंदाक एकठांय करून दवरची. जेजू नमान तुका रागांत गायता आतां. बाळूक जेजू लागलां तुका आतां आनी सदां सर्वदा. बाळोक जेजू नमान तुका गायता जाता. बाळूक जेजू लागलां तुका
sușe calto salo sado bolo zamun wadlo amka devi sangatilo balok Jesu naman tuka pergantimun kaitang sada balok Jesu pengrap tuka आता आणि सदा सर्वदा मोगाळ पुत्रा सोवे अंक्वार मोरी आशीर्वादी